आतां आमी देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करुया. उत्पत्तीचे 25 वोर आनी 27 वोडींतल्यान 30 आनी 4 वोडींतल्यान आमी सगळीं वाजुया. ते दोगूय पूत वाडटाले. इसाव भायर रावतालो आनी तो एक व्हडतो शिकारी जावंक पावलो. पूण जाकोब थोंड मनीस आसलो आनी घरांतूच रावतालो. इजाका इसावाची आपुरबाय करतालो, कित्याक तो शिकार करून हाडटा पळय ते मांस ताका खावयतालो. पूण रिबेका जाकोबाची आपुरबाय करताली. एक दीस जाकोब रांदपाक कितें तरी दाल रांदतालो आनी इसाव रानांतल्यान थोकोन आयलो. तेन्ना इसावान जाकोबाक म्हणलें, तें तांबडें आसा तें तुवें रांदलां पळय तितूंतल्यान म्हाका तूं खावय, कित्याक हांव सारकोच थोकला. तेका लागोन ताचें नांव एदोम अशें म्हणटाले. जाकोबान म्हणलें, तुजे मालगोडपणाचो हक्क आयज तूं म्हाका तें दी. इसावान ताका म्हणलें, आतां तो हांव मोरोंक पावला जाल्यार मालगोडपणाचे हक म्हाका कसलो फायदो. जाकोबान म्हणलें, तशें जाल्यार तूं म्हाका भास दी. ताणें ताका सोपोत दिलो आनी मालगोडपणाचो हक जाकोबाक विकलो. आनी ह्या भाशेन जाकोबान ताका मसूर दाल आनीक उंडो दिलो आनी तो खाल्ले आनी तो पियेलो आनी ताचे उपरांत तो गेलो. ह्या भाशेन इसावान आपले मालगोडपणाचे हक्क ताची बेपरवा केली. जाकोबा विशीं हांव कितें तरी मुखेल विशय हांव तुमकां सांगतलो. पयलें, जाकोबाचे बापायचें नांव इजाक, आवयचें नांव रिबेका, भावाचें नांव इसाव. जाकोबाचे 12 पूत. जल्म केन्ना जालो? जेजू क्रिस्त जल्माक येवचे आदीं सुमार 1800 वर्सां आदीं ताचो जल्म जालो. हें बायबल शिकयता पळय त्या ज्ञानी मनशाचें कॅल्क्युलेशन. जाकोबाक 2 बायलो आसल्यो, लिया आनीक रेचल. आनी तितलेंच न्हय, आनी 2 शिरीदोरां बायलो आसल्यो. जाकोबाचे नांवाचो अर्थ घातकी. जाकोबा विशीं हें धाकटुलें ओळख. जाकोबाचे जल्मा विशीं आनी ताच्या फामिली विशीं तुमकां हांवें इतलें सांगलां. पूण ताका एक धूव आसली. ताचे 12 पूत आनी एकूच धूव. हे जाकोबाचे विशीं वो ताच्या फामिली विशीं ताची ओळख. जाकोबाचे विशीं आमी पवित्र पुस्तकांत खंयच्यान पळयता जाणां? जाकोब आनी इसाव आवयच्या कुशव्यान आसतनाच हे दोगूय एकामेकाशी झगडटाले. हो विशय आमी वाचुया उत्पत्तीच्या 25 वोर. वोड 22 हांव वाचतां. ते भुरगे तिच्या कुशव्यान एकामेका लागीं झगडोंक लागले. आनी तिणें म्हणलें, म्हजी तर अशी दशा जाल्यार हांव कशें जिवें उत्तलें काय? आनी हें कितें काय म्हणून सर्वेस्परा कडेन ताणें विचार केलो. कुशव्यान आसतनाच झगडीं, कुशव्यान आसतनाच लढाई, कुशव्यान आसतनाच कित्याक आमी नकळो ते तांचे दोगांयचे भितर एकवट नासलो. हें पळयतच सर्वेस्परा कडेन आवय विचारता, कित्याक हें झूज, कित्याक हें झगडीं? अशें सर्वेस्परा कडेन विचारलें पळय तेन्ना सर्वेस्परान तिका अशें म्हटलें, आयक, तुज्या कुशव्यान 2 जाण आसा. व्हडलो आसा पळय तो ल्हान ताचो गुलाम जातलो. दोगूय वेगवेगळ्यो जातीचे. वोड 23 हांव वाचता. तुज्या कुशव्यांत 2 राष्ट्रां आसात. फर्स्ट टायम बायबलांत कुशव्यांत कोण आसा पळय ते सांगपी कोण ते तुमी जाणो काय? सर्वेस्परूच तो. आतां स्कॅन येयला. आतां स्कॅन केल्यार पासून रिपोर्ट सारको येयना. म्हजो दुसरो पूत जेन्ना तो आवयच्या कुशव्यान आसलो, हॉस्पिटलांत आमी घेवन गेले. दोतोर तपासणी जाल्या उपरांत ते अशें पूत बरो आसा अशें म्हणोनान, धूव एक्टीव आसा अशें म्हणोनान. कितें म्हणटा ते जाणा? भुरगें बरें आसा. ना जाल्यार बेबी म्हणटा, बेबी एकदम एक्टीव आसा. होय अशें म्हणटा, पूण खरें तें सांगोनान ते. जेन्ना म्हाका तें सांगता आसतना तेन्ना म्हणलें भुरगें एकदम एक्टीव आसा. हांव जाणा तो एकदम एक्टीव आसा अशें हांवें म्हणलें. तो एकदम एक्टीव अशें तूं कित्याक म्हणटाय? तुका कोणें सांगलें? अशें विचारतच हांवें ताका म्हणलें, सर्वेस्परान म्हाका म्हटलां. इतलेंच न्हय, हांवें ताचें नांव पासून दवरलां. कितें नांव तुवें ताका दवरलां? हांवें ताचें नांव सुवास प्रिन्स म्हणून दवरलां. अशें म्हणलें तेन्ना तो दोतोर सारको अजाप जालो. चेडूं तें नको आसतना पासून तें नांव दवरता सारको तो अजापलो. वय
सोर्वेस्पोर ताका सगली खबर आसा, तो सगलें जाणा. अजापां कोत्ता तसलो तो सोर्वेस्पोर. स्कॅन केलें आनी तिका तो सांगता, तुज्या कुशव्यांत 2 जाण पूत आसा. व्हडलो ल्हानाचो गुलाम जातलो. ताजो अर्थ कितें? पयलो जल्माक येता पळय तो खरो, पूण सोरेपणी ल्हान तोच व्हड जातलो. ही म्हजी खोशी, ही म्हजी इच्छा. सुटावें करून सांगता, ते दोगी भितर एकामेकाशी झगडीं कोत्ताले. कुशव्यांतूच न्हय ती, कुशव्यांतले भायर सरल्या उपरांत ती झगडीं मुखार गेली. ते दोगांयचे भितर पळय तेन्ना झगडीं जाताली तेन्ना आवय तेंच्या दोगांयचे एकवटा पासत मागणें करी. कोणूय आवय बापूय आपल्याची भुरगीं एकामेका लागीं झगडटा तेन्ना सोर्वेस्पोराशी वचोन तो विशय सांगत जाल्यार बरें जातलें. एकवट कोत्ता तसली आवय जावंक जाय, पूण घरान ते पळय झगडीं वाडयता पळय तसली आवय तुवें जावचें न्हय. बरें आसा. ताचे उपरांत कितें थिंगा घडलें? दोगी जल्मले. ते दोगी जल्माक येतोच एकल्याचें नांव इसाव, दुसऱ्याचें नांव जाकोब दवरलें. इसावाचे नांवाचो अर्थ लेवदार. जाकोबाचे नांवाचो अर्थ बोडाई कोत्ता तो. इतलेंच न्हय, इसाव ताचे कुडीन एकदम लेव आसलोली. वय, इसावाचे नांवाचो अर्थ लेवेचो मनीस. चड लेव आसा म्हणल्यार तांबडो मनीस. बरें आसा. जाकोबाच्या नांवाचो अर्थ बोडाई कोत्ता तो. आतां 2 विशय तुमकां हांव सांगता. पयलो, जाकोबाचो जल्म. जाकोबाचें तोंडणी पिराय. हे दोनूय विशय तुमकां सांगोंक हांव आशा दवरतां. पळयात, उत्पत्ती 28:25. 27वी वोड आमी वाचताव. आतां ते भुरगे वाडोंक लागले आनी इसाव भायर रावतालो आनी तो शातीर एक शिकारी जालो. आनी जाकोब थोंड मनीस आसलो, तो घरानूच रावतालो. दोगांयचे विशीं थिंगा बरयला. एकलो शिकारी तो जालो आनी दुसरो काम कांय करनासतना घरांतूच आसतालो. आनी ही आसली पळय ती ल्हानपणींतल्यान तोंडणे पिरायेंतल्यान तांची स्थिती. इश्टानो, सामुएला विशीं आमी पळयताव. कितें पळयता तुमी जाणाव? आतां आमी पळोवया सामुएला विशीं थिंगासर कितें बरयलां. पयलो सामुएल 28:2. आतां आमी वाचुया. थंयसर सामुएला विशीं कितें बरें बरयल्लें आसा. त्या पुताचो जल्म जालो. पूण पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जाणा? 2 पयलो सामुएल 2 11वी वोड. उपरांत एल्काना रामा गांवांत आपल्या घरा गेलो, पूण तो भुरगो एलियाच्या हाता खाला सोर्वेस्पोराची तो सेवा करूंक फाटीं रावलो. वोड 18. पूण भुरगो सामुएल सोनी सुताचें आंगोस्त्र घालून सोर्वेस्पोराची तो थंयसर सेवा कोत्तालो. वोड 21. सोर्वेस्पोरान हानांक उगडास केलो आनी तें गोरबेज जालें आनी ताका तेग पूत आनी 2 धुवो जल्मल्यो. आनी भुरगो सामुएल सोर्वेस्पोराशी रावतालो. आतां वोड 26 पळोवया. पूण भुरगो सामुएल वाडत गेलो आनी सोर्वेस्पोरा आनी दुसऱ्या लोकां मदें आपणाक बरें नांव मेळोंक लागलो. दुसरें, लुकाचें शुभ वर्तमान 28:1. वोड 80 आमी वाचुया. आतां हे बाप्तीस दिता पळय तो योहन्ना विशीं, ताचे विशीं बरयला पळय थंयसर. लुकाचो शुभ वर्तमान 28:1 आनी वोड 80 हांव वाचुया. आनी तो भुरगो वाडलो आनी ओत्मिकायेन बोडलिस्त जालो. आनी इस्रायली मदें तो येवचे आदी पर्यान वरोण्यान तो रावलो. भुरगो वाडलो. इसाव आनी जाकोबा विशीं कितें बरयलां? ते वाडले. एकलो शिकारी जालो आनी दुसरो घरान आसतालो, हेंच बरयलां. पूण तांच्या जिवितांत देवाची भक्ती वो तांचे भितर देवस्पण कांयच दिसोना. पूण जेन्ना आमी सामुएला विशीं बायबलान पळयता पळय ते सोर्वेस्पोरा विशीं, सोर्वेस्पोराच्या आजीरपणान, सोर्वेस्पोराचे सेवेन, सोर्वेस्पोराच्या कृपेन तो
वाडत आसलो. आमी हांगासर जुवां भशेन बरयता आनी जुवां भशेन थिंगासर कितें बरयलां? हो भुरगो वाडटाना ओत्मिकायेन तो बळीस जालो, ओत्मिकायेन तो गोट जातालो. बरें आसा. लुकाचें शुभ वर्तमान अवेसवर 2 वोट 52 हें जेजू क्रिस्ता विशीं बरयल्लें उतर. लुकाचें 2 52 जेजू क्रिस्त जाणविकायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवाच्या आनी मनशा मुखार वाडत गेलो. जरी तर तूं बारकायेन तो पळयत जाल्यार सामुएला विशीं पासून अशें बरयलां, सामुएल पासून सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तो वाडलो. त्याच भाशेन बाप्तिस्म दिता पळय ते जुवान बाप्तिस्ता विशीं अशें बरयलां, भुरगो वाडलो आनी ओत्मिकायेन तो बळीस जालो. जेजू क्रिस्ता विशीं पासून थिंगा अशें बरयलां ते सर्वेस्पराच्या आनी मनशाच्या कृपेन तो वाडत गेलो. हे सगल्यांची वाड जाता सर्वेस्परा सांगातान जाता. सर्वेस्पराच्या ज्ञानान वाडटात, सर्वेस्पराच्या भिरांतीन वाडटा. आनी ताचें फळ म्हणल्यार कितें? देवाचे आशिर्वाद आनी मनशाचो बेसांव तांच्या जिवितान पळयता. इसावाच्या विशीं वा जाकोबा विशीं जेन्ना ते वाडटाले, सर्वेस्पराचें हाजीरपण तांच्या जिवितान दिश्टी पडना. ताचें कारण कितें काय? तांच्या जल्माच्या उपरांत हांगा आयजाकाच्या जिवितान आनी रिबेकाच्या जिवितान तांचे ओत्मीक जिवितान कितें तरी गुणगुण जावंक लागलें. भुरग्यांचो जल्म जातोच, जबाबदारी वाडतोच थंय आयजॅक आनी रेबेक्का भुरग्यांक ते ओत्मीक जिवितान वाडचे बोलदेक तांची जबाबदारी घेनासतना आनी भुरग्यांक ओत्मीक जिवितान वाडचे बोलदेक बेपरवाचें जिवीत तें दिश्टी पडटा. आनी ताचो फळ कितें? एकामेकाक निमाणें ते घात घेता आनी एकामेकाक ते फटयता आनी निमाणें करून ते एकामेकाक मारपाक आनी खातोरपाक पासून ते पावले. दोगांय भावांची गती विचारता, आवय बापायनो, तुमची भुरगीं ल्हानपणींतल्यान देवाच्या भिरांतीन वाडचीं आनी ह्या पासत तूं चोतरायन तो सारकें जेना, ती रोंप्या भाशेन आसतना जर तुमी ताका सारकें शिकयनात जाल्यार ती मागीर व्हड जावन जाड जाल्या उपरांत तांकां सारक्या रस्त्यार हाडपाक तें एकदम कठीण जातलें. त्या पासत विलापाच्या पुस्तकान अशें बरयल्लें आसा, रातचे दरेक फावटीन तें उठोन सर्वेस्पराच्या मुखार तूं धाकट्या भुरग्यांक पासत दर एका दिसा दुकां वय. उदक कशें व्हांवता तशें तुवें थिंगासर रडचें. केन्ना? रातचे पारेर तूं उठोन तुवें भुरग्यां पासत. सकाळच्या 3 वरां म्हटल्यार आनी 6 पर्यंत तूं भुरग्यां पासत दुकांनी रड. तुज्या भुरग्यां पासत मागणें कर. असो सर्वेस्पर आज्ञा दिता, जी आवय आनी जो बापूय जी आपल्या भुरग्यां पासत मागणें करूंक वेळ काडटात, चड करून तीं भुरगीं सर्वेस्पराकून पयस जावप वो ते श्रापीत जिवीत जिवप ती सोंपेपणीन थंयसर पावचें ना. चोत्राय धरून आमी पळयत जाल्यार एसाव सारको शिकारी तो जालो. जाकोबाचे विशीं एक बरें कितें थिंगा बरयल्लें आसा आनी तें कितें म्हटल्यार काय, थोंड मनीस तो आसलो. पोत्तून वाचता अवेसवर 25 आनी वोट 27. आनी ते दोगी आतां वाडूंक लागले आनी इसाव थंयसर भायर रावतालो आनी तो रानवटी जालो. जाकोब थोंड मनीस आसलो आनी घरानूच रावतालो. म्हटल्यार थोंड म्हणल्यार कितें अर्थ? थोंड स्वभावाचो. तो थोंड मनीस हांगासर म्हटल्यार तो घाय करिना, रोकडोच तो रागारूय जायना. तरणाटे थोंड रावप म्हणल्यार आमकां चड उणें दिसतात. हांव ट्रेनान वो फ्लायटान प्रवास करतना ते भुरगे जायतेच मुस्तेपणां करता आनी ते जायते पासून अशें करतात. फ्लायटानूच कित्याक जायते फावटी विजिटींग आवर्सान पासून ते येतात. विजिटींग आवर्सान म्हाजेशी येता आसतना थंयसर प्रॉमीस कार्ड आसतात, थिंगासर चॉकलेटी आसतात, पेन आनी पेपरूय आसतात. म्हज्या सामकाराक येतात आनी ते सोकला उडयतात. म्हज्या सामकाराक ते ओडटात आनी सोकला उडयता. ते सगल्याक थिंगा शिंपडायतात. आनी ताजे आवय बापूय म्हाका म्हणटात मागीर मागणें करूंक. कित्याक पासत आमच्या भुरग्यांचें मस्तेपणां उणें जावचें, तूं मागणें कर. जाल्यार तुमी कितें करतलीं? सिरियलां पळयतलीं. आनी तुमी कितें करचें? एकामेकाचे केंस ओडून झगडपाचें. तुमी तें चिंतून पळयात. थिंगा येयल्या उपरांत अरे शालोम म्हूण. कितें? अरे पास्टराक शालोम म्हूण. कितें?
अरे ब्रदराक शालोम म्हूण हांव म्हणचो ना. थिंगा येयल्या उपरांत शालोम म्हणल्यार तो शालोम म्हणटलो. तूं घरान तो ते शिकयना जाल्यार वय लोकांच्या मुखार येवन मागीर थिंगा शालोम म्हूण रे, प्रेज द लॉर्ड म्हूण, हालेलुया म्हूण, थँक्यू म्हूण तो थिंगा म्हणटलो काय? पळय तुमी सोजमीकाय घेयात, जरी तो जें घरान शिकोवंक जाय पळय तें घरान शिकयना जाल्यार तुमी ताका भायर हाडल्या उपरांत ते थिंगा तर अद्भुत भाशेन ते आत्मीक दिसोंक जाय जाल्यार तुमी कोशिश करतात ते तुजे ओकमान कोत्तोले. इजाक आनी रिबेका भुरग्यांचे जल्म जातोच खंय तरी मागणें कोत्ता ते दिश्टी पडटात काय? तुमीच तें पळोवयात, खंयच दिश्टी पडोना. जेन्ना भुरगें नासलें पळय तिजाक मागणें कोत्तालो, ती भुरगे ताज्या कुशव्यान आसतना झगडटाले आनी त्रास जाता म्हणून वचोन बेकान मागणें केलें आनी मागणें केल्या उपरांत सर्वेस्परान जबाब दिलो. इजाकान मागणें केल्या उपरांत भुरगें फावो जालें. कित्याक हे भितर भुरगें रडटा म्हणून विचारलें जाल्यार ताका जबाब मेवलो. म्हजो सर्वेस्पर तुज्या मागण्यांचो जबाब दिता पळय तो. पूण तें प्रॉब्लम म्हणल्यार कितें, मागणें करपीच दिश्टी पडोना. त्या पासत आयजायाच्या पुस्तकान अशें बरयलां, आतां आमी तें वाचुया. आयजाया 43 22 वोड. पूण जाकोब आयकून घे, सगलें वाचल्यार बरें. जाकोब, तूं म्हजेशी मागणें करूंक येवंक ना, सारकें न्हय? सारकें न्हू? जाकोब, तूं मागणें करिनाय, तूं प्रॉब्लमान आसाय. मागणें करिनाय, पयशांच्या कोश्टान आसाय. मागणें करिनाय, दुयेंतू आसाय. मागणें करिनाय, तुज्या फामिलीन पासून प्रॉब्लम आसा. मागणें करिना, तुजीं भुरगीं सारकीं शिकोनान. मागणें करिनाय, तुज्या बिझनसान तुका नुकसाण जाता. मागणें तूं करिनाय. पयशांचें उणेंपण आसा, रिणान तूं बुडलाय. मागणें करिनाय. हें तुमच्या जिवितांत सोत न्हय काय? आयजॅक मागणें केल्या उपरांत ताका देवान जबाब दिलो. रेबेकान मागणें कोत्तोच देवान तिंगा जबाब दिलो. पूण पूत जातोच घरान आतां 4 मनशां आसा जाल्यार मागणें वाडोवंक जाय न्हू? जबाबदारी वाडटा न्हू? तांकां ल्हानपणींतल्यान देवाचे भिरांतीन वाडोवंक जाय न्हू? चोत्रायन पळयात, आयजॅक आनी रिबेका तेज्या उपरांत मागणें कोत्ता तसलीं खंयसरूच बरयलें ना. आवयानो, बापायानो, तुमी मागणें कोत्तात पळय तीं तुज्या भुरग्यांक दिश्टी पडटा काय? वो केन्नाय पळय जाल्यार थंयसर तुमची जोगणी, तुमची झुजां तेंच दिश्टी पडटा काय थंयसर? चिंतून पळयात. अडोनिराम जडसन सोम्याच्या सेवकान अशें म्हटलां, हांव स्कॉलाक वचोन परतून घरा येतोच म्हज्या बापायचे दारवोटे सदांच ते बंद आसताले. कितें जालां काय, जेन्ना पासून हांव स्कॉलांतसून येता बापायचे रुमाचे दारवोटे सदांच बंद आसता म्हणून हांव जोलल्यांतल्यान हांवें थिंगासर पळयलें आनी म्हजो बापूय कितें तें आपल्याचे दीम येरून रोडोन मागणें कोत्ता तें हांवें पळयलें. त्या दिसांतान हांव जेन्नाय घरा येता पळय तेन्ना हांव पळयता म्हजो बापूय सदांच दिमयेरूच रावन मागणें कोत्ता. दिमयेर रावन तो मागणें कोत्तालो. कितें तुमी जाणात तें? सोम्या, म्हज्या पुतान तुजी सेवा करची. म्हज्या पुतान तुजो प्रचार करचो. म्हज्या पुतान तुज्या राज्या पासत त्रास काडचे आनी ताका एक व्हडलो सेवक कर. जेन्नाय हांव म्हज्या बापायक पळयता, म्हज्या बापायक हांव दिमयेरूच पळयता. आवयानो, बापायनो, तुमचीं भुरगीं तुमकां मागणें कोत्तात तीं पळयतात काय? भुरगीं घरा येतात थंयसरूच कितें दिश्टी पडटा? वय आवय, वय टीव्ही मुखार बसला तें दिसता. एक ल्हान भुरगें आपल्या दिमयेर रावन अशें मागणें करी. सोम्या, सोम्या, तुवें म्हाका कित्याक चेडूं म्हणून रचलें? कित्याक काय सोम्या तुवें म्हाका चेडूं रचलें? अशें तें चेडूं मागणें करी. कित्याक काय हें चेडूं म्हाका चेडूं कित्याक केला, म्हाका चेडूं कित्याक केला म्हणून ते चेडवाच्या आवयन ताका वचून विचारलें. तें थिंगासर रावन आयकतालें. तें चेडूं थिंगा अशें म्हणटालें, सोम्या, सोम्या, तुवें म्हाका कित्याक चेडूं केलें? सोम्या, तुवें म्हाका एक टीव्ही कशें करूंक जाय आसलें सोम्या. म्हजी आवय, हांव आतां स्कॉलाक येयल्या उपरांत पासून ते म्हजेर नदर मारिना, ते फकत टीव्हीच पळयत आसता. आनी चुकीन तर हांवें टीव्ही ऑफ करीत जाल्यार ते म्हाका मारता सोम्या. सांज जाली तरी टीव्हीच पळयता सोम्या. हांव दिश्टी पडना जाल्यार म्हाका सोदिना सोम्या. पूण जरी तो रिमोट कंट्रोल दिश्टी पडना जाल्यार तो उडना मारता त्या माकडा भाशेन, आरे खंय आसा गो, आरे खंय आसा गो, आरे खंय आसा रे तें?
आनी लायट गेली जाल्यार तुवें पळोवंक जाय सोम्या. शी कसलो मनीस सारको बरो सिरियल चलतनाच लायट काबार केली. अशें म्हणून सारकेंच बेजार जाता सोम्या. म्हाका तुवें टीव्हीच करूंक जाय आसलें सोम्या. सदांच तें म्हाकाच. ती पळोवन आसपाची. म्हाकाच पूण आसपाची सोम्या. कितले लॉजीची खबर न्हू ही. आतां टीव्ही उणी जाला आनी मोबायल फोन सुबेज जाल्या. आतां तुमचे पुता आनी धुवो कितें मागणें करतले जाणा सोम्या. म्हाका पूत कित्याक केलोय तुवें सोम्या. म्हज्या मामी डॅडीच्या हातान तुवें म्हाका मोबायल फोन केलो जाल्यार एकदम बरें जावपाचें. कित्याक काय सदांच म्हाका धरून आसपाचीं. आयज जायतो लोक पळय तेन्ना सोबेन येता पळय तेन्ना बायबल घेवन येना. कित्याक पासत मोबायल फोन आसा. आयज आमच्या फॅमिलींनी घोवाकेन सुबेज, भुरग्यांकेन सुबेज, बायलेकेन सुबेज मोबायल फोनाक जागो दितात पळय तीं. मोबायलूच आपल्याचे आख्खे संवसार सजमता. मोबायलाचोच आपलो सगळो वेळ सारतात. अशें कितलींच आयज मनशां आसात न्हय. मोगाच्या भयणांनो, तुमच्या घोवाक मातशें विचारून पळयात. अरे सांग रे, तुका मोबायल फोन जाय जाल्यार हांव जाय अशें विचार. बारीक चिंतून अशें तूं कोणाक जाय अशें हांव वयतलो मागीर. कितें घेवन वयतलो. आयकोता तो कितें म्हणटा. तो फोन घेवन वयतलो म्हणटा. जाल्यार तुजें कितें काय. आनी जरी तर तुका घोव विचारी जाल्यार हांव जावं वो तुका मोबायल जाय अशें विचारल्यार तुजो जबाब कितें आसतलो. जरी तर तूं म्हज्या सांगाता रावता जाल्यार मोबायल फोन तूं उजार करचो न्हू अशें म्हणत. डायवर्साचे पेपर ताच्या तोंडार मारतले आनी तूं सेल्फोन घेवन वयतलें. कित्याक पासत. आयज काल मनशाचे तो वालोर आसा आनी मनशापण आसा पळय तें मनशान रचल्या पळय हातीच्या पळय वस्तूंकूच तांचो वालोर आतां चड वाडला. चोत्राय दोर हे निमाणे दीस विसरूं नाकात. पवित्र सर्वेस्परा बापा, जी आवय, जो बापूय भुरग्याच्या जल्म जातोच अदीक ओत्मिकाय आनी जबाबदारी घेवन अडोनिराम जडसना म्हणटा ते भाशेन हांव सदांच म्हज्या बापाक मागणें कोत्ताच हांवें पळयलां. बापा, असल्या बापाय भाशेन म्हाका तूं बदल. असले आवय भाशेन तूं म्हाका बदल. अशें मागणें कोत्ता पळय दर एकल्याक तूं जबाब दी बापा. दर एक वेळार टीव्ही पळयता, दर एक वेळार मोबायलाचेर, दर एक वेळार शेजाऱ्या सांगाता गॉबजाली कोत्तात, दर एका दिसा इश्टा सांगाता भोंवप वचप. भुरग्यांचेर ध्यान दिना, घराचेर तिंका पडोन गेल्लें ना. असलें परिवारान आसत जाल्यार तें सारकें न्हय. ह्या भाशेन बेपरवा करून तर भुरग्यांक वाडय जाल्यार ती व्हड जातोच मागीर हाय. आवय बापाय पासत सारकें दूख ती हाडटली. जियेता आसतना तांकां इफेन पळोवचें पडटलें ताचें कारण. जेन्ना ती रोपी कशी आसली पळय तेन्ना ओत्मिकान वाडूंक ना. आतां ती व्हड झाडां जाल्यान. दुखाचें कारण जातात. आनी असले परिस्थितीन कोण आसा जाल्यार सर्वेस्पर तूं तांकां बदल. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.